चांगडा हा सुभाष शिरोडकर बीजेपीचे उमेदवार. सुभाष बाब, कशें चल्लां वोटींग? वोटींग आसा बरें आसा. रिस्पॉन्स लोकांचो बरो आसा आनी म्हजे दिसपान 80 to 85% जावपाक जाय कास्टिंग. ओके, टोटल टोटल आनी तुमचें वोटींग कितलें आसतलें? तातूंत भितरले जवळ जवळ हांव म्हणटा की 70-75%. ओके, हांगसर फायट कोणा मदीं आसतली? म्हणजे तीन मेजर पार्टी ना ना ना, एक काँग्रेस सामकी न्हिदली घरा कडेन आनी दुसरी आसा ती अर्द वाटेन न्हिदले. ओके, काल एक इश्यू जाल्लो हांगसर कितें तरी पत्रकार वाटली म्हणून तुमकां कितें खबर? म्हाका खबर ना, हांवें काल प्रेस कॉन्फरन्स जेन्ना पळयल्या तेन्ना लक्षांत आयलें की अशें जालां अशें. हांगसर आमच्या गांवांत न्ही, ह्या वटेच्यान न्ही, जालें जाल्यार त्या वटेच्या एखादी शक्यता आसा. तुमकां एक पट्टो लागता तो मायनिंग डिपेंडंटांचो लागता, एक तुमचे क्वेश्चन मेजर मायनिंग, तो मायनिंग बेल्टाचे कितें रिस्पॉन्स आहा आनी वोटींग? नॉट ओन्ली इन माय बेल्ट, म्हज्याच एरियेंत अशें म्हणून न्ही, सगळे कडेन मायनिंगाचे लोक जे आसा पळय न्ही दे आर विथ बीजेपी. कारण कशें आसा लक्षांत घे की तांकां समजूतदारपण आसा, जाण आसा की बीजेपीच मायनिंगचो इश्यू सॉल्व करूं शकता. कळ्ळें की ना? कारण हो विशय आतां सद्या कोर्टांत आसा. ताका वेगवेगळ्यो एजन्सीज ज्यो आसा पळय न्ही त्यो ताका ब्लॉक करूंक पळयतात, वेस्टेड इंट्रस्ट म्हणटा पळय न्ही, आनी त्यामुळे सरकाराक सगळे कायदे कानून जे आसा पळय ते तपासून तातूंतल्यान भायर सरचें पडटा. आनी ते काडपाची खात्री जी आसा पळय न्ही, कॉन्फिडन्स आसा पळय न्ही, ते मायनिंग सफरर्स जे आसात पळय न्ही, ते मागीर कामगार आसूं, तुगेले ट्रक ड्रायव्हर्स आसूं किंवा शॉल ऑपरेटर्स आसूं, बार्ज ऑपरेटर, तांकां सगळ्यांक खबर आसा बहुतेक की हो विशय जो आसा पळय न्ही तो बरे पद्दतीन बीजेपी सरकारच हाताळूंक शकता दिल्लीक. आनी त्यामुळे बीजेपीकच मतदान असं म्हणजे बहुसंख्येन मतदान बीजेपीकच जातलें. लोक मायनिंग डिपेंडंट बीजेपी वांगडा रावतले? 100% रावतले. ओके, आतां तुमी म्हणटा दोन, एक दीपक दळीकर, एक महादेव नायक मेजर पार्टीतले कॅन्डिडेट. तुम्ही म्हणटा तुमी कोणाचे रेसीन ना, तुमी खूब फुडें आहा? ना कोण ना, लागीं कोण? हांव खूब फर्लांग मुखार पावला. ओके, थँक्यू. लोकांनी अशें मतदान करपाक थारायल्लें आसा की पयर बदल जालो, ताजे पयर बदल जालो, काल राती बदल जाल्लो आसा आनी लोक सुभाष रोडा घेवन कितले फर्लांग मुखार पाविल्ले आसात. थँक्यू बाबू, थँक्यू. आमी सुभाष शिरोडकरा वांगडा असले. तेजें म्हणणें आहा मायनिंग बेल्ट जो तांकां ह्या एरियेन लागता तो बीजेपी बरोबर रावतलो. ते कन्विन्स्ड आहा की लोकांक ते कन्विन्स करपाक सक्सेसफूल जाले की मायनिंगाचो प्रश्न जो आहा जो कोर्टांतल्यान हें करपाक जाय, तो सोडोवपाक जाय, ते बीजेपीच फुडें सरकार आयले की सोडोवपाक शकता. सो मायनिंग बेल्ट फूल बीजेपी वांगडा रावतलो अशें तेजें म्हणणें आहा.